देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आदल्या तेंपार जेन्ना लोक मोलबाग पळोवन तांकां मोलबांत काळीं कुपां दिसतालीं तेन्ना ते म्हणटाले की जरूर पावस पडटलो। आमचे पुर्वज फकत सोयंबान घडटा त्यो घडण्यो पळोवन कितें जातलें तें आदीं फुडेंच सांगून दिताले। आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आसात म्हूण आमी सगलीं बेस बरीं जाणां। हो काळ आमकां पवित्र सभा आमचें जिवीत बदलून सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक तयार करूंक संदी दिता। आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांत जुआंव बाप्तिस्ताचें शीस येवन जेजूक येवचो आसा तो तूंच वो आमी कोणाक रावचे पडटले हें विचारता तें दिसून येता। आनी जेजू तांकां तांचे भोंवतणी नदर मारून पळयात। कुड्ड्यांक दिश्टी पडटा, थोंट्या मनशांक नव्यान चलूंक लागल्या, पिडेक सांपडलेल्यांक बरी भलायकी फावो जाल्या। हें सगळें पळोवन तुमचें मत कितें तें तुमी थारयात अशें म्हूण सजमायता। जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत देवाक एक पोसरकार कसो समजता। आमकां जाय पळय तेन्ना आमी ताचे लागीं वस्तू हाडूंक वेता आनी आमकां जोरी तर ती वस्त मेळना जाल्यार आमी देवाचेर शीण करता। पूण आमी देवाचेर शीण करप हें आमचे वाटेन सारकें काय? घडये देव आमकां जुआंवाच्या आपोसलां भाशेन तुमचे सरभोंवतणी नदर मारून पळयात म्हूण सांगता आसतलो। कित्याक आमी खूब फावटी आमच्या जिवितांत आमकां जाय पळय तें मागता, न्हय म्हूण आमकां गरजेचें पळय तें। तर आयच्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमचे देवान ओतयलेल्या साबार देण्या पासत ताका दिनवासुया आनी ताचे शीण केलोल्या वेळा खातीर ताचें बोगसणें मागुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं आनी परतून मेलोसोर पवित्र रावात, खुशाल रावात।